Lady that I love, she's a lady from Goa. She's a lady from Goa. हॅलो एव्हरीवन, आयज आमी या हॉस्पेदार या वेनीत पणजे पावल मुटरी भायल्यासो एम्बियन्स सामकें जानोत दिसोलें. सामकें पुर्तुगाल आहल्या भाशेन दिसोलें. वयर वचून आमी एक बॅल्कनी रिक्वेस्ट केली आनी भायर वाऱ्या बसवले. मागीर भितर सोल मुटरी पावंड्याचें चड असो बरें होमली फिलींग येयलें. जेवणा मागीर एक पोर्चुगीज डिश ऑर्डर केलो आनी एक गोवन डिश ऑर्डर केलो. पोर्चुगीज फीश अलावेनीत आनी आमगे गोंय सोदाचें शीतकोडी आनी नुस्त्या. जेवण चोवपा सामकें जानोत दिसतालें. मागीर आमी चिल्ड बियर ऑर्डर केलें गोंयचें. कोडी बरी दाट आहलोली आनी सा बरो पोरमोड येयलो. बरें ताट्टांतल्या मोडसा कुडक दिलो आनी बरें सालाड आहलो तेजें आनी शीत आनी पापड आनी हो तेंगे मेनू वचय. भितर सारकें घारां आहल्या भाशेन एटमॉस्फियर. ओके, आतां तुमकां वता नेक्स्ट रिच मॉल दे गोवा पोरवोरी. रिच क्लासिकाय थाली आनी होबर सांगपा नाका तुमकां. तेंगे सामकी थाली सोदां सामकी बेस्ट आसता. थालयेन तुमकां शीत कोडी किसमूर कुल्ले शेक भाजी तिसऱ्यो आनी कोकम आसता. डिजर्टा मागीर कॅरमेल पुडिंग ऑर्डर केलें. This was so delicious. जेत आसा बरो एक भायल्यान बरो व्यू दिसती पडटा. एक दीस आमी मागीर निकलाव बेकरीन गेली. हिंग एक स्नॅक्स बरे जाताय तेंगेले. तेंका क्रॉकेट्स जाय, बीफ पॅटीस, एग पॅटीस, प्रॉन पॅटीस, vegetable patties, chicken patties, beef samosas, chops, hamburgers, beef burgers, chicken roll. Then I got a cup of Goan tea and I paired it up with a Goan chop and 2 crispy beef samosas. Let's take a bite of the chop. It was so soft, delicious, flavorful, and had a nice crispy outside. Talking about crispy, this samosa was even crispier and yet so delicious. I highly recommend the beef samosa. आनी तेंको जिनसा बिस्किट यो केक, कुकीज, बोलिना, क्रीम रोल्स, हारी बिस्किट, फ्लावर कुकीज, दोश, पिनाग, सॉंगल मेटा. Looking at all these cakes and biscuits, I remembered my childhood. These are the biscuits and cookies we used to eat when we were small. तुक भायर व्हरपा मागीर सॉल पॅक्ड फूड्स आहा हिंगा. मसालो, खोबऱ्या तेल, कोरमोला. सामके नरम पाव आहाय तेंकोडे. चोय गोंयकारींक बरे बसून सुसेगाद सकाळीं च्या माताय. मागीर तुमकां वता टाटोस काफे मारगांव. ही सामकी तुगे बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टॉरंट आनी तेंगे फेमस सामकी पाव भाजी आनी पुरी भाजी. आनी बरी गरम कार्रेगाद चाव.
आतां तुमकां वता मेनिनो चीजीस कॉफी शॉप कोलवा रोड. हिंग सामकें स्नॅक्स सामकें बेस्ट. सोंगले स्नॅक्स तेंगे सामकें बेस्ट. These are literally the best snacks you will find in Goa. Here are chicken rolls, beef burgers, veg cutlets, chicken cheese balls, beef chops, fish fingers, Goan beef croquettes and croquetas, beef cutlets, fish cutlets, veg and beef samosas, spring rolls, and my favorite, crispy, creamy, and delicious prawn rissois. कुरकुरी आमचो भुरग्यापणा लुगडो आसलो बोटाक घेवन हाताले ते. तुमकांय कोणा लायक आहलोली जाल्यार कमेंट कराय. मागीर लास्टाक तुमकां वता लिडा BPS गार्डन बार एंड रेस्टॉरंट मारगांव. तेंगे एम्बियन्स सामकें एकदम बरें कूल एंड रिलॅक्स प्लेस. भुरग्यांक खेळपाक एक बरो पार्क आहा सायडीन आनी थिंग लायव्ह म्युजीक आहा. जेवण आमी शीतकड ऑर्डर केली आनी मसाला बोंबील फ्राय आनी लेपो रवा फ्राय. कोड बरी आहलो तेंगेली सुंगटांची आनी उकडे तांदूळ. एक बरो रावंड मान दाखय तुमकां. तीन बरें सगात बसून जेवपाक एकदम बरें हिंगा. कूल क्वायट प्लेस. ते मिस्त्री बरे कंट्री सॉंग्स प्ले करते. हांव इतल्यान आमगे हो व्हिडिओ काबार करता. मातशें लायक शेअर आनी सबस्क्रायब म्हणटा तें करे. आनी न्यू व्हिडिओ येताय ते चोवपा जाय जाल्यार वयर कापीण आहा ती मारे. थँक्स फॉर वॉचिंग. Lady that I love, she's a lady from Goa.